देवाचें शुभ वर्तमान. बापा, हांव मागणें करतां तें हाचेंच पसत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर भावार्थ दवरतली त्याय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावन तूं बापा म्हजे सवे आसाय आनी हांव तुजे सवे आसा. तेच भाशेन ती आमचे सवे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सवे आनी तूं म्हजे सवे, अशी तूं संपूर्णयेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. देवाचें उतर हें.